नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। पेडणेचो जमीन आराखडो दवरला स्थगीत। मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय नेतृत्वाकडेन चर्चा करून घेतले फुडलो निर्णय, म्हणटा विश्वजीत। वाळपयच्या जनता दरबारात लोकांनी अधिकाऱ्यांक काढले उजरावन। सगळ्यांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाचे मंत्र्यान दिले आश्वासन। जुवारकार घेतलो पणजेची पे पार्किंग। आयुक्तान दिली म्हायती। कंत्राट प्रक्रियेचेर विरोधक नाखुश। पिवपाक आनी शेतांच्या वापरा खातीर गोंयांत उदकाचे जातले नियोजन। धरणाचेर घालचे नात पॅच। हेर न्हंयतल्यान करतले उदका पुरवण, म्हणटा उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार। नावेली पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरप्याक थराव्यांनी धरलो रंगे हात। मडगांव पुलिशेच्या केलो सुवाधीन। आनी हरशी बडायो मारपी पर्यटन मंत्री शेख धोरणाचेर कित्याक आसा ओगी? बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसाचो प्रश्न। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता। मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय नेतृत्वाकडेन चर्चा करून ह्या आराखड्याचो फुडार थारयतले। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले, गरज पडल्यार आपूण मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय फुडाऱ्याक घेवन थळाव्या लोकांची भेट घेतले, अशेंय ताचें म्हणणें। हे विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन चर्चाय केल्या। पंचायत आनी थळाव्या लोकांक काळखात दवरून आमकां खंयचीच गजाल करपाची ना, अशेंय ताचें म्हणणें। It is a very clear-cut decision that is being taken by me after discussing with the central leadership. आज सकाळी गृहमंत्रीकडे माझी चर्चा झाली आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्षकडे बी चर्चा झाली आणि आज सगळ्याकडल्यान की कित्याक की गैरसमज खंयतरी निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू हा आणि एक वेगळ्या तरेचे मिसअंडरस्टँडिंग चालू करपाचो लोकांमदी एक अस्वस्थता निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू हा। दयानंद सोपतेकडे चर्चा करून सगळे पंच सदस्याकडे चर्चा करून आणि केंद्र नेतृत्वाकडे चर्चा करून हांव बी वयतलो आयज सांजचो। आणि मेन म्हणजे कितें आसा, आमकां घाई कसल्याच गोष्टीचा म्हणून कालूच सांगलेले आसा। एज ऑफ नाव आमचे जे कितें आमी आज जो पर्यंत आमी लोकां कडेन पावना, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेंचे आसूंक जाय। पण आयजचे दिसा हो झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आहा ते हांव अभ्यासान दवरता। हेजेर आनी कांय चर्चा करपाची गरज ना। हो प्लॅन आमी अभ्यासान दवरता। हे जे विचार जे जातले हेजेर फुडें हे केंद्र नेतृत्व आनी पार्टीचे लिडरशीप कडेन चर्चा करून फुडें जातले। गरज पडल्यार मुख्यमंत्री हांव आनी आमचे वयरचे नेतृत्व केंद्र नेतृत्व कडेन आमी बसून आमी कशें कितें लोकां मदीं वचूंक जाय आनी लोकां खातीर कितें करूंक जाय आनी कशें फुडें पावल आमकां घेवंक जाय ते वयल्यान ठरयले वयतले। आयजचे दिसा हो प्लॅन झोनिंग प्लॅन पेडणेचो हांव स्वता उलयला गृहमंत्री कडेन आनी हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन आमी आतां सध्या अभ्यासान दवरता। सोमारा वाळपय सत्तरी आयोजीत जाल्लो जनता दरबार बरोच तापलो। मामलेदार कचेरेत दिल्ल्यो फायली वेळार क्लियर जायनात। कचेरेत गेल्यार कर्मचारी लेगीत आसनात, अश्यो साबार कागाळी लोकांनी मंत्री सुभाष तशेंच आमदार देवियाच्या कानार घाल्यो। वाळपय बेकायदेशीर गजाली वाडल्यात। पुलिसांक हफ्ते पावतात, ताका लागून ते कारवाय लेगीत करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केला। जनता दरबारात आयिल्ल्या बायलांनी लेगीत आपले प्रश्न मांडले। ज्या ज्या येवजणे अंतर्गत पैसे येवपाचे उरल्या ते बेगोबेग दितले, अशेंय ह्या वेळार मंत्र्यान तांकां उतर दिलें। प्रॉब्लेम
आयज वाळपय 70 मतदारसंघात खूप बरी उदरगत जाल्ली आसा। सरकारान खूप बऱ्यो साधन सुविधा तुमचे खातीर उपलब्ध केल्ल्यो आसात, ताचो पुरेपूर उपेग करात असो सल्लो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान थळाव्यांक दिलो। तशेंच ह्या जनता दरबारात ज्यो समस्या मांडल्यात त्यो रोखडेच सुटाव्यो जातल्यो अशें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलां। सरकाराची अनेक डिपार्टमेंटां खूप बरे रितीन काम करपाक लागले आसात आणि ह्याच खातीर गोंयचें सरकार 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तुमच्या ह्या सगळ्या एकमतीचेर तुमच्या विश्वासाचेर निर्माण जाल्लें आसा। आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे सदांच म्हणटात सबका साथ सबका विकास आणि हे करता आसतना सबका प्रयास और सबका विश्वास हे अत्यंत गरजेचें। जर आमी प्रयास करतलो जाल्यार आमचो विश्वास आसपाक जाय, आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय जाल्यार सगळ्यांचो विकास जावपाक जाय। हे तंत्र आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर आमचे विश्वजीत राणे आयज तुमी म्हणटात की बाबा हे आपल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतले एफिशियंट 1 नंबर 2 नंबर हे जे मंत्रिमंडळाक आसात तांचे मार्गदर्शन आमकां अत्यंत बरे प्रमाणात मेळटा। म्हणजे प्रश्न एखाद्या वेळेस कोणाक दिसता की प्रश्न सुटचे ना, दरबारांतल्यान जनता दरबारांतल्यान 100% प्रश्न सुटतले अशें आमी सांगपाक शकना, पूण कमीत कमी 50% लोकांक न्याय मेळचो ह्या दरबारांतल्यान आनी ताचे नंतर फॉलोअप जावन आनी 20-30% तातूंत एड जावचे आणि बाकीचे जे अनरिजॉल्वेबल आसात ते प्रश्न 20-30% उरले तरी जाय, कांय हरकत ना। पूण जर आमी सक्सेस म्हणटात मिनिमम 50% ऑफ युअर जेन्युइन इश्यूज शूड बी रिजॉल्व्ड इन दिस मीटिंग। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पणजेचे पे पार्किंगेचे कंत्राट परतून जुवारकाराक मेळ्ळा। हे कंत्राट 3 वर्सां खातीर आसतले, पूण विरोधक मात कंत्राट प्रक्रियेचेर खोशिनात। दुसरे वटेन महापौराच्या कोतांत सुरेंद्र फुर्ताडो खंय बेठोच बोवाळ करता, ताचे आड दक्षता खात्या कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। पणजेच्या पे पार्किंगा खातीर 2 जाणांनी निविदा दाखल केल्ल्यो, तातूंतल्या जुवारकाराक हे कंत्राट दिल्ल्याचे महापालिकेच्या आयुक्तान सांगले। See, the council corporation is accorded approval to sign this agreement with the contractor for a 3-year period starting from 15th of August 2023 till August 2026. The amount for this? 2.16 crores. For 3 years? For 3 years, yes. Which companies give the... Mr. Sohan Zuarkar. Okay. To be continued. He has won the bid. He has been the highest bidder Okay. at the tendering process, which was done in July and August 2023. Okay. So his bid was the highest. He has won the... How many bidders? There were 2 bidders. 2 bidders. विरोधी नगरसेवक पे पार्किंगाच्या प्रक्रियेचेर खोशिनात। पे पार्किंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवच्या आदी आमकां विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले। तांचे कडेन भोवमात आसा ते कितेंय करपाक शकतात, पूण कंत्राट दिवच्या आदी आमच्या कानार ही गजाल घालपाक जाय आशिल्ली। पळयात ताचें म्हणणें। म्हणजे आम्ही ते टेंडर केले, ते इस्टिमेट केलो, म्हणजे ह्या स्लॉटाक कितक्यो गाडी आसतल्यो, कितक्यो गाडीचो ताचो इन्कम जातो, त्या प्रमाणे आमी बेस प्रायस फिक्स केलो ऑन दॅट त्याच्या रिपोर्टा प्रमाणे। मागीर आमी तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट हाडलो आणि मागीर ताका पे पार्किंग दिलें। पे पार्किंग फॉर 3 years। तेजो 3 years म्हणटा तेजो तो जानेवारीन सोंपलो म्हणटकच ऑटोमॅटीक कमिशनरची ड्युटी हांगा पळय, हांगा पावर कसो आसा, पावर सगळो वेस्टेड टू द कमिशनर। पंचायतीन कसो आसा, पंचायतीन सरपंच आनी सेक्रेटरी आसा, हांगा तुका सगळो पावर कमिशनराचो आसा आणि कमिशनरान टायम टू टायम ही सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक जाय। एकटे कोणी डिसिजन घेवंक जायना। पूण आमी तिगांयनी लास्ट टायम आमी इश्यू रेज केलो की तुमी फॉर्मेलिटी करा, एमावंट आमी डिस्प्यूट करना, तुमी कितक्या एमावंटाक दिता तो एमावंट डिस्प्यूट फॉर्मेलिटी करा, कित्याक सगळें सारकें आसना, सगळ्यांचो टायम सदांच सारको आसना। फाल्यां कोणी गेलो विजिलन्सान घातली, बाबा तुमी वॉट बेसीस ताका टेंडर दिलो, तुमी एप्रुवलाक हाडलें काय ना, हें आमी त्या इश्यू रेज केलो। आनी आज तेंच्यांनी मागीर जॉयलान सांगतो तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिला, तो हांव पळयतालो कंडिशनाक। तो पयलींच कित्याक काडून हाडलो? हे सगळें कमिशनरांचो रोल आसलो। कमिशनर गव्हर्मेंट हांगा कमिशनर कित्याक हें दवरता की मेयर जावं कावन्सिलर कितें रॉंग करचें न्ही, आनी कितें रॉंग करता जाल्यार तो गायड करता आमकां। हेज्या पयलीं जे कमिशनर आसले ते गायड करताले, कितें सांगताले आमकां अशें न्ही तशें न्ही। फॉर्मेलिटी सारकी इम्पॉर्टंट, फॉर्मेलिटी शिवाय तूं कोण कांय करूं शकना। दुसरे वटेन महापौर रोहित मोन्सेरातान आपली बाजू लावन धरल्या। विरोधी नगरसेवकांनी पे पार्किंगा विशीं केल्लो आरोप सामको फटीचो खंय। निविदा प्रक्रिया विरोधी नगरसेवकांक विश्वासात घेवन केल्ल्याचे महापौर सांगता। Between us and him, he actually is the most corrupt mayor that we have ever seen.
and it's because nobody highlighted it that nobody knew. Now because he started interfering with all of our work and the good job that we tried to do in Panjim also, no, I don't think it is time for us to keep quiet. All of the details will come out now. I will appoint an internal officer, and I'm writing to Vigilance and the UD department. I like how he has written to the minister to ask the minister to take action against us. I hope the minister does the same thing against him also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या धरणांनी फावो तितले उदक आसा, पूण पिवपा आनी शेतांच्या वापरा खातीर उदकाचें नियोजन करपा खातीर उदका स्रोत खाते धरणाचेर पॅच घालपाक सोदिनात. देखून हेर न्हंयतल्यान पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करतले, अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. महाराष्ट्र सरकार तिळारी कॅनलाचे काम 15 ऑक्टोबरा सावन हातात घेतले. देखून उत्तर गोंय कांय प्रकरणात उदकाचो उणाव भासतलो, पूण अंजुणे आनी अस्नोडा प्रकल्पांतल्यान तांची पर्यायी वेवस्था करतले अशें मंत्र्यान सांगले. राज्यात 100 बंधारे बांदपाची मोख सरकारान दवरल्या. तातूंतले 40 बंधाऱ्याचे काम हातान घेतला अशें मंत्री शिरोडकरान सांगले. मंत्र्यान खांडेपार बंधाऱ्याचे उलोवप केले. बंधाऱ्या आड आंदोलन करपी थळाव्यांची सरकाराक समजूत काडटले. उदक हे गरजेचे हे थळाव्यांनी समजून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता थळावे समजून घेतले आनी हो विरोध फाटी घेतले, मंत्र्यान सांगले. आता पावस जो पडला पळय तो बरो पडिल्लो आसा म्हज्या हिसपान, आनी इवन शेतकऱ्यांक सुद्दां ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा. आतां विशय जो आसा तो मुखाल्ले सिजना संबंदी लोकांक पिवपा खातीर उदक आनी शेतकऱ्यांक शेती खातीर उदक, बागायती खातीर बी उदक, आनी त्यानुसार ताजें नियोजन करपाचें थारायल्लें आसा. अंदू तिळारी कॅनल जे आसा ते तिळारी कॅनलाचें काम रिपेर वर्क जे आसा पळय न्ही ते त्यावटेच्यान महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान घेवपाक केल्लें आसा. गोंयच्या सरकारान तांकां मान्यता दिल्ली आसा. कारण कितें आसा, एक कॅनल जाल्यार जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली, आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करप किंवा रिपेर करप हें सामकें नेमान आयलेंच. आणि त्यानुसार तांचे रिपेरिंग वर्क जे आसा पळय न्ही ते 15 ऑक्टोबर पासून सुरू जातले. त्यामुळे नॉर्थ गोवाक मातशी उदका संबंधी थोडीशी अडचण वयर सकयल जावंक शकता. पण त्या संबंधी सुद्दां आमी अस्नोडा आनी अंजुणे आनीक आमचे ह्या दोन भागांतल्यान आमी उदक जें आसा पळय न्ही ते मॅनेजमेंट करून पळयतात, जेणे करून लोकांक हांगसर नॉर्थ गोवा त्रास जावचे नाशिल्ले. आतां बांदप म्हटल्यार बरोबर पर्टिक्युलर सिजन जाय पडटा, ड्राय स्पेल, त्या वेळार ते बांदपाक मेळटा. तर म्हजे हिसपान अंदू आमी एक सादारणशे 40-50 बांदपाक पळयतले, आनी डिसेंबर म्हटल्यार फुडलो एप्रील मे जो आसा पळय न्ही तो पर्यंत आमी सादारणशे 100चे टार्गेट दवरलो. 100 सुमार. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन नावेली चर्चे भायर पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरपाचो प्रकार चालू आशिल्लो. सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जावन लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूं ना असो थळाव्यांचो आरोप. निमाणे सोमारा सकाळी ह्या चोराक रंगे हात धरपाक नावेलच्या थळाव्यांक येस आयले. चोराक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्या आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. चोर आयलो, एक घरांतलो चोर येयलो, तेणें ओपन करून आनी कोणें बायकान लास्ट टायम मुगे देखून चोन वयलो. हा मुगे बायकान दिले, मुगे बॅगूक हांव फंक्शना येयलो कोणी मुगे बॅगू चोन वयला. आख्खें तुमगे घरांत साय आनी लायसन्स आहले, पयशे आहले 10,000, मुगे बॅगू वयले आख्खें चोनूच. आनी मागीर पुलीस कंप्लेंट बी केलो हांवें, पुलिसान बी येयलोले हिंगा म्हणल्यार पुलिसान मेळनाय ते कोण. पण आज परत ओपन केलें. आज परत ओपन केलां. तेंकां आतां कोण जाय एक दादले तेणें की मोबायल आनी ते चोयले ओपन करता सगळे आधी कोणाय बायक ओपन केलेले त्याने आनी आतां कोणाय बायकातून पयशे काडून घेवन गेले आनी आतां तेगे चेडे आहले खंय बराबर तो जाणटेलो ते भोंग सोडा तो जाणटे म्हूण पूण तो जाणटे न्हू जाणटे एकलो सुद्दां मेंटल जाल्यार चोरपा बरो पडटा लोकांगे चोरपा बरो पडटा. आमकां कितें त्रास पडटा ते आमचे आमकां पोस्ट करून आमी पयशे जोडटा आमगे लोकांगे बायकातून दुकान व्हरोपणा कितें तेका कितल्यो चाय आहलेलो आतां चायाक भांडलेलो आहलेले चायांचे पुलिसान वयता काय वय आनी आपल्या पुलीस सोडटाले पुलीस केसा फायट करताले ते सदां कोण खंय ते फाटल्या दिसान दिन सोडलो एके देखून चड आयला हिंगा मिसा येयलो पण तेगे देखून 5 चड आयली स्मगले तशें 2 म्हयने पयले आमी आयलोले 8-15च्या आनी मागीर बायकां मोबायलांनी बस धरल्या तितून कॅश ATM कार्ड लायसन्स आहलोलें मागीर आमी सासोन येयल्या भायर सरल्या मागीर मोबायल ना बसूय ना मागीर हांव बेगीन फुटेज चोवपा धांवलें कोण येयलो काय मागीर चोयलें थिंगा चोयलें कंप्लेंट केलें वचोन पुलिसां वचोन कंप्लेंट केलें FIR केलें पुलीस येयले फुटेजी घेयली पुलिसांनी आनी मागीर दाखयल्या मागीर CC कॅमेराचेर चोयलें तांकां दवरला पुलिसांन धरून हाडून बायकी नंबर बायक बीन हाडली आहलो दिसली पण अशें करून कंप्लेंट केलें चोयताय पूण आयज मेरेन ना 2 म्हयने जाले जुलय 29 म्हयने चोरी जालोली
सो आज देखून ती कांय खबर ना विटनेस सोदताय सोदताय मनशां आम विटनेस नासतना आमच्यान विटनेसा हें करूंक जायना पुलिसांनी इगोजी आहलोली फुटेज दिलोली पूण तें कितें म्हणटाय काडटें दिसता कोणा पोवला आहलें पूण आतां ती कांय खबर ना आजून केस चालू आहली पूण आतां ते कितें सांगताय तें खबर ना म्हणचे दिवपा जाय तेमी कितें आहा ते लोकांक अलर्ट मेसेज कित्याक मिसा येताय चोरून आमचोय बावाड ते लोकां उडयताय म्हणजे आमी मिसा गेलो कडेन जालें म्हण पूण तेश न्हू तें आमी जेजूचे बावाड जाताय आमी मिसा येताय मिसा येताय तांकां म्हणजे कोणें मोबायल बायक जोडपा जायना बेल दिता आनी सोटा हिंगचाल्या तें कितें म्हणटा आमी पुलिसां दवरला चोरां दवरला न्यूजपेपराचेरूय येयला म्हणजे अशें नावेलीं चोर जालें पूण चोरां दवरला तें दाखयलां पयश मेळनाय तें आजून दाखयलां आनी मागीर मेळनाय सिंसियरली सांगोन म्हळ्यार मागीर 1900 दिरम्स आहले प्लस कॅश आहली आनी प्लस लायसन्स इलेक्शन कार्ड हे जें ATM कार्ड आहलोलें मोबायल आहलोलो कोणता येवंक पायना पूण केन्ना एमर्जन्सी आसता भुरग्यांक गेले आमकां भुरग्यां पावप आयलो कडेन कितें आमी घेवन वचपा आसता आमी हावज वायफ आमकां पचोन येवचोन पूण चोरांगे चान्स म्हळ्यार तेम तेश कोन्न लोकांगे तो ओपन करूंक जायनाय न्हू शेक धन्यांनी शेक धोरणाचेर एकवटांत रावपाक जाय असो उलो बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान मारला एकवटांत रावंक नाशिल्ल्यान शेक धन्या मदीं फूट पडल्या ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना पर्यटन मंत्री हरशी व्हड बडायो मारता खरो पूण शेक धोरणाचो विशय कित्याक जाग्यार घालपाक पावूना काय असो वेंझीचो प्रश्न प्रॉब्लम इज आय थिंक गोंयकारांक खंय काय मरे युनिटी करपाची गरज आहा somewhere we have to all unite because that unity is not happening and that misunderstanding is happening and everybody is getting divided and then finally what is the outcome of this? Finally the outcome is that the shacks have not started. We are having international beach volleyball, shacks are not there. जितलो हुई लोक 3000-4000 लोक जर तरी वारके पावलो जाल्यार वारके जेवण आसपा जाय न्हू लोकां दिवपाक हॉटेल बोल्ली सायडीन सगळी होम स्टे जाय त्यो बोल्ल्यो रेस्टॉरंट आसपा जाय न्हू दिवपाक शेक आसपा जाय सी वी आर लॅकिंग नो समवेअर हू शूड हॅव सॉर्टेड आउट दीस आज सरकारान हुंय काय चिंतपा लागिल्लें की तुगे एक नॅशनल गेम्स आहा आतां पीपल आर गोइंग टू कम दे शूड बी शेक्स जेवपा मेळपा जाय न्हू लोकांक हुंय काय सरकार बरें चिंतता आनी मागीर हें सगळें जाता हो कोर्टां वयता तो वयता कित्याक लोक दुखलो म्हणटरी मरे मागीर कितें जाता ओनली सोर्सीस कोर्ट बट तें सोल्युशन कोर्टान गेलें म्हणटरी सगळी डिले आनी जालें न्हू ही पॉलिसी जरी तरी लास्ट टायम जेन्ना आमकां खबर आशिल्ली तेन्ना जरी तरी आमी डिस्कस करून बाय द टायम फेब्रुवारी मार्च दीस इयर जरी तरी आमी केल्ले तर आय थिंक वूड हॅव बीन अ बेटर अजेस्ट टायम नाव टुडे वी आर इन ऑक्टोबर मरे एक शेक ना लोक कितलो आतां येवन परत येता जेवण ना वेर इज द बिजनेस इज गोइंग टू डाय ऑफ कोणा लागून दिसती इगो प्रॉब्लेम्स उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मडगांव SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 उपरांत नुस्तें विक्रेत्यांक नुस्तें विकपाक बंदी आसा ह्या आदेशाक लागून थळावे नुस्तेकारांक त्रास सोंसचे पडटात अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस कुमसान सांगलें ह्या सगळ्या कोफुसांवाक सरकारी एजन्सीज जापसालदार आसात अशेंय ताचें म्हणणें कोर्टाच्या नांवान सगळी बेकायदेशीरपणां लिपोवपाचो यत्न चल्ला अशें एल्विस म्हणटा आतां हांगा SGPDA म्हणटा ते फीश मार्केट पळय आहा होलसेल हे आतां न्यूजान आसा ह्या दिसांनी आनीक कित्याक चड करून न्यूजान आसा की लोकल जे आमचे फिशरमॅन आसा आनी जांचे खातीर ओरिजिनली जर हिस्ट्री काडीत हे होलसेल मार्केट तेंच्या खातीरच तेन्ना बांदिल्लें आनी स्लोली ताका वळण आयलें आनी ते आतां ट्रेडर आपले सगळो कॅप्चर करून बसले आनी ते लोकल सफर जाता असो जनरल लोकांचो व्यू आसा आनी म्हाकाय दिसता दॅट इज करेक्ट हितून भितर हायकोर्टाचें नांव ओडता ते कोणूय सांगता हायकोर्टान सांगलां बारीक पळयलें जाल्यार हायकोर्टाच्या पिटिशनान फक्त ह्या मार्केटाची साफ सफाई बद्दल हें पिटिशन चलतलें ह्या मार्केटान आतां आमी हांगा उबे आसतना सुद्दां जो वास येता तो एक नॉर्मल मनीस घेवंक शकचो ना ताका यूज आसा देन दॅट इज अनदर मॅटर हांगा पळयलें जाल्यार इट इज ओन्ली फिल्थ म्हाका याद आसा आमचो एक कुंकळकार कबीर मोरायस म्हणटा ताणें एक फाटी व्हिडिओ केल्लो दॅट दीस इज समथींग म्हणजे नॉट फिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन म्हणून बी दॅट एज इट मे आतां सद्या जी परिस्थिती आसा म्हाका एक सांगपाक जाय प्रश्न जो निर्माण केला तो कोणेच करूंक ना हे आमचे सरकार आनी सरकाराच्यो एजन्सीज ज्यो आसा ताणें केला कितल्यो एजन्सीज आसा पळया PDA आसा SGPDA मारगांव म्युनिसिपालिटी आसा 2 जाल्यो तुजे FDA आसा 3 जाल्यो तुजो कलेक्टर आसा 4 जाल्यो तुजे डेप्युटी कलेक्टर आसा कितलेच डेप्युटी कलेक्टर आसतले कितलेच एडिशनल कलेक्टर आसतले 6 जाल्यो
मागीर तुजे वेट्स एंड मेजर्स आसा, मागीर तुजे फिशरीज आसा आनी कितलेच उरले आसतले. आता इतल्यो एजन्सीज जेन्ना सरकाराच्यो आसा संबंधीत आनी प्रश्न सुटावो जायना. इन अदर वर्ड्स प्रश्न ना आनी प्रॉब्लेमां ना ती निर्माण करपी ह्यो सगळ्यो एजन्सीज. सो नोबडी इज रेडी टू टेक ओनरशीप ऑफ दीस. हो ताजेर घालता तो ताजेर घालता म्हणून ही प्रॉब्लेमां जाता. दीस इज अ शियर इनकॉम्पिटन्स ऑफ दीस होल मशिनरी अँड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. नाजाल्यार ही प्रॉब्लेमां जावचीच नासली. आमी पळयलां हेच्या पयलीं. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ SGPDA आणि मडगाव नगरपालिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळान SGPDA नुस्तें मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली. मेळत थंय थर्मोकॉलाचो कचरो जळीमळी पडला आणि मार्केटाची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्ल्यान आता थेट उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करपाची मडगाव पालिकेची शिटकावणी. हायकोर्टान सांगिल्ल्या भशेन आज जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, SGPDA आनी मडगाव म्युनिसिपालिटीन जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. SGPDA होलसेल फिश मार्केटाचें. पोल्युशन कंट्रोलाचें म्हणणें आसा की हांगा खुबशे थर्माकोल वेस्ट मेळिल्लो आसा. अजून तशें जावपा जाय तशें क्लियर केलें ना. मार्केटाची कंडिशनूय ताचे प्रमाणे बरी ना. मार्केटा भायर नुस्तें जें वेस्ट आसा नुस्त्याची ती उडयल्ली आसा ती क्लियर जावपा जाय. तो प्लांट आसा तो ऑपरेशनल ताणें म्हणटा. आतां तो रिपोर्ट फायल करतले आनी ताजे नंतर ते हायकोर्टान दितले. म्हणटा ते खातीर मडगांवचें नांव दवरून ज्या जाग्यांचेर म्हार्दोळकारांच्यो जायो आसात ती जागा कष्टकरी समाजाच्या नावार करची आणि जायांचे मळे लासून गोबोर जाला त्या जायेकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी म्हार्दोळच्या जायेकारांनी केल्या. डिमांड हो आसा की जे फुलकारां आसा जे कश्ट करून हे सगळे धंदो आज पर्यंत दवरला तेंच्यांनी तेंचे नांवार सरकारान ह्यो जमनी नांवार करच्यो. दुसरें म्हटल्यार हेरिटेज क्रॉप एक आमचे वारसा हक्क कशें हें दवरता आमी स्थळां तशें वारसा हें पीक फुलाचें तेजो म्हणून एक तरेचो डिक्लेअर करचें. हें जे आज पर्यंत नश्ट जाल्या अशें ती म्हणजे जायामुळे उजो लावन कॅमिकलां लावन नश्ट जाल्या ती खंय तरी नांवां हें तांकां कंपेन्सेशन मेळचें. आनी आतां एक तरी भंय पडला की आतां हायवेचें रुंदीकरण जातलें तेन्नाय बाकीच्या मळ्यांचें की नश्ट जातले काय तेंचे तो एक विचार करून तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करचो. आज पर्यंत फुलकारांनी आनी आमी ग्रामस्थांनी मेळोन हो विशय ग्रामसभेक पंचायतींनी वारंवार हाडून दिल्लो आसा. पूण पंचायत प्रतिनिधी सरपंच पंचायत मंडळ टोटल फेल जाल्लें आसा. तशेंच स्थानीक आमदार गोविंद गावडे हो सुद्दां लोकांक कश्टकरी करून म्हणून सगळ्यांक फटयत आसा. पूण कश्टकरी जे आसा ते तुमचे मुखार कशे त्रास काडटा कशे कश्ट घेता ते तुमकां दिश्टी पडटा. अमोल सातोस्कर आपलो नेव्हिगेटर नीरव मेहता हांचे वांगडा मित्सुबिशी सोडिया गाडी चलोवन पयल्या क्रमांकाचेर हिमालयाची भारताची सगळ्यांत कठीण रॅली 2023 जिखलो. अमोलाक कर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी गोयचे संचालक श्री काल वाज हांणी तेंको दिल्लो. उसगांवां आत्मनिर्भर भारत येवजणेंतल्या कोयर प्रकल्प उबारतले. ह्या प्रकल्पाचें काम सद्याक नेटान चालू आसा. फुडल्या एका म्हयन्या भितर काम पुराय जातले अशी म्हायती उसगांवचे सरपंच रामनाथ डांगीन दिल्या. जाल्यार थळाव्यां खातीर भौशीक मसणभूंय बांदपाचें काम सुरू आसा अशेंय ताचें म्हणणें. हो जो MRA मटेरियल रिकवरी प्लांट जो आसा पळय वो आमकां म्हणजे हायकोर्टाचें काय डायरेक्शन आहा आनी डायरेक्शन अशें आहा की प्रत्येक पंचायतीन हो करपाक जाय. आनी अशा पद्दतीन आमी ही कुमनदाते कडल्यान जागा जी आसा ही कुमनदाते कडल्यान जागा घेवन कुमनदातीन आमकां डोनेट केली आनी तितून हो प्लांट आमी उबो केलो. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां 60 लाख रुपया खर्च करपाक दिले आनी हे जे बांदप जे चालू आहा की हो उबारला हो सगळो टोटल आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंडर सगळो उबारलेलो आसा. आतां तो ऑलरेडी कंप्लीट जाला. आतां थोड्याच दिसांनी तो स्टार्ट करपाचो आसा. ताका लागून ते जे तेजे एक्सपर्ट आहा ते कंपनी जी आसा ती कंपनीचे जे हे आसा जे तेंचे जे अधिकारी आसा ते हांगा येयल्ले आसा. आमचे ह्या कामाक म्हणटा ते आमचो डेप्युटी डायरेक्टर प्रसिद्ध नायक
कितें हेंच्यांनी आमकां खूब म्हणजे खूब हेल्प केलो. तेंच्यांनी इतलें बी सांगलां की तुमकां जेन्ना जेन्ना गरज पडटली तेन्ना आपूण येतलो म्हणून, तुमी केन्नाय आपया म्हणून. पूण हें जावपाक जाय आनी ह्या पद्दतीन ह्यो जो प्लांटाचें जें आसा तें चालू जाल्लें आसा आनी आमी तो रोखडोच थोड्या दिसांनी म्हणजे एका म्हयन्या भितर आमी कार्यरत करतले आनी ह्यो अत्यंत गरज आसा. शिवाय दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी जे उजगांवान डोर टू डोर म्हणजे 100% कलेक्शन गार्बेज करपाचो बी आमचो प्रयत्न आसा. हेका यश जर दितलें जायत जाल्यार प्रत्येक सगळ्या नागरिकांनी आमकां कॉपरेट करचें पडटलें. पळय हें केलां पळय, तुमकां आतां सगळ्यांक तुमकां भोंवोन दाखयलें कितें म्हणून की आमी MRF फॅसिलिटीज खंय तयार करतले, गार्बेज डिस्पोजल खंय कशें करतले, सॅग्रिगेशन. आनी सायड बाय सायड जी आमच्या उजगांवान एक मोठी समस्या आसली ती सार्वजनीक स्मशानभूमी. आता सार्वजनीक स्मशानभूमीसाठी हो जो भाग जो आसा हे पळय आमी हे बांदलेले आसा तो सार्वजनीक स्मशानभूमी म्हणून उजगांव लोकां खातीर जे आहा ती आमी तयार करतले, प्रोवायड करतले आनी लोकांक दितले, जेणे करून उजगांवचो जो प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो. आमी आज उजगांव पंचायत क्षेत्रांत आसा, ज्या जाग्यार कचरा प्रकल्प जाता थंय आसा. आज आमचे जे डायरेक्टर आसा आमचे प्रसिद्ध नायक हेणी आज हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा सरपंचा सकट आनी कशी खंय पावल्या तें काम ते पळयल्लें आसा. आनी अवघ्या एक म्हयन्या भितर हें काम पूर्ण जातलें आनी हो जो कचरा प्रकल्प आहा तो चालीक लागतलो. कचरा प्रकल्प एकदां जालो जाल्यार सगळे उजगांवाचो जो कचरो आसा ओलो आनी सुको तो सगळे कचऱ्याचे वेवस्थीत जातलें अशें सरपंचाची म्हणणें आसा. जी स्मशानभूमी आसा ती पब्लीक लोकां खातीर आसा. पब्लीक स्मशानभूमी हांगा खंयच नाशिल्ली. पयलीं फावट हांगा तेंच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ह्या फंडांतल्यान ही घेतलेली आसा. हांगा जे हिंदूची जे आहा क्रिमेटोरियम तेका हांगा लासपाची हिंदूची जे कार्य आसा ते करतले आनी जे अन्य धर्माचे आसा तांकां पुरपाचे आसा जाल्यार तांकांय वेवस्था हांगा केल्ली जातली अशें सरपंच आमचे डांगीन सांगलेले आसा. गोमंतक TV खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.